हे संवसारांत आमी जियोन आसा होय गी आमी संवसाराक गरजेचे गी आमी संवसाराक गरजेचे गी माहिका आमी संवसाराक गरजेचे गी आमी म्हळ्यार सकडांनी एक एकलो हांव संवसाराक गरजेचो गी या संवसाराक हांव गरजेचो या म्हाका संवसाराची गरज आसा हां हांव संवसाराक गरजेचो गी या म्हाका संवसाराची गरज आसा हांव संवसाराक गरजेचो न्ही हांव संवसाराक गरजेचो न्ही हांव आसा देखून हांव आसा हांव आसा देखून आसा हांव नातुलो जाल्यार हां संवसाराक कांय संबंदच ना समजलें हांव आसा देखून हांव आसा हांव नातुलो जाल्यार संवसाराक कांय संबंद आसा ना न्ही प्रायम मिनिस्टर आसा देखून तो आसा तो नातुलो जाल्यार संवसार चललें मुख्यमंत्री आसा देखून आसा तो नातुलो जाल्यार राज्य चलता हांवें असंगूत आसा असं जेत म्हूण आसा ना म्हज्या जाग्यार दुसरो कोणी आसा म्हज्या जाग्यार दुसरो कोणी आसा देखून हांव संवसार चलयता म्हणूंक जाता जायना म्हाका संवसाराची गरज आसा म्हाका संवसाराची गरज आसा कित्याक म्हळ्यार खंय म्हणी हांवें कडेन रावचें जाल्यार भुंयची गरज आसा दोन पांय रावचे तसली सुवात जायचे न्ही गे खंय आड पडचे तसली एक न्हिदचे तसली एक सुवात जायचे वय गे खंय पोट भरून खावचें तसलें कांय मेळचें देखून म्हाका संवसाराची गरज आसा पूण हांव संवसाराक गरजेचो न्ही हें आमी चिंतिना हें आमी चिंतिना आमी चिंतचें हांव संवसाराक गरजेचो ना तुमी चिंता पावस जोर येते आसा जलांत भरून उदक भरलां आनी पावस जोर पडते आसा आनी थंयसर मस्त बुळबुळे आसात बुळबुळे ते बुळबुळे आमकां गरजेचे की हां ते बुळबुळे आमकां गरजेचे की तांतले कांय इल्ले बुळबुळे एकठांय करून आमी सूप करता गी कांय इल्ले बुळबुळे एकठांय करून कांय इल्लेशे उकडून खाता गी ना आमकां ते बुळबुळे गरजेचेच न्ही पावसा गरजेचे की गरजेचे न्ही उदकाक गरजेचे की उदकाकय गरजेचे न्ही बुळबुळे येतात पडतात येतात कांय संबंद ना आमी त्या उदकाच्या बुळबुळ्या बरी आमी त्या उदका वयल्या बुळबुळ्या बरी कांय आमची कांय गरज ना समजलें देखून आमी उडोवंक जायना संवसार म्हजे वरवीं चलता काजुलो म्हणटालो काजुलो कितें म्हणटालो काजुलो हां हां काय म्हणटालो सगळ्या उजवाडाक संवसाराक उजवाड म्हणजे गांडीन जावन येता म्हणटालो की अय्यो आसतात की काजुलो पळयलें ल्हानशें खरें आसा काजुला फाटल्यान उजवाड ताका एक सायन जावची कळ्ळें एक द्रव्य आसा तातूंत ती उजवाडा बरी दिसतात मागीर रातीची कोंतांबळे गळटात तशें पूण तो न्हीज उजवाडे न्ही काजुलो चिंता म्हज्या संवसारांत सगळें दिसता म्हणून ना म्हज्या उजवाडांत सगळो संवसार हांव जळयता ना वयर एकलो आसा कोण तो सूर्यो ताचो उजवाडांत संवसार चलता देखून ह्या संवसारांत आमी जियेतना संवसारांत हर एकल्याकी कश्ट म्हण आसात नात गी हां
ह्या इकडचे तुमी नवे नाका आयल्यात हांगासर बसून आसात वस्तू संख्यान तुमी आसात सगळ्यो संतोश सोदतात की आसात की कांय थोडी इल्लीशीं बेजारान आसलीं आसात कांय थोडी इल्लीं कालच्या दिसा रडल्लीं आसात ह्या आयच्या दिसा सकाळीं रडोवन आयिल्लीं आसात कांय थोडीं कंतुस्को दवरून आसात भायर बरीं दिसतात न्ही गे सोबीत लिपस्टीक घालून गी बरो पावडर घालून केस सुकोवन बरीं आयल्यान पळयतना बरें दिसता थोड्यांचे तोंडां पळयतना कळटा खाले म्हण इल्ले समस्या जाल्यात गो आनी बायल हाडून पडल्यान जायची कांय कळटा न्हू आसा थोडीं कळ्ळें गे हे तोंड पळयल्यार एक कितें म्हणटात पळय एक कप निसी मेळना म्हूण तशें करेक्ट म्हणलें तांणी म्हजें तोंड पळयल्यार तांकां एक कप निसी मेळना गे तशें हांवें म्हजें तोंड ना न्ही बिर्याणी मेळटा उडासतोरा म्हजें तोंड पळयल्यार तुमकां बिर्याणी मेळटा हांगा मात ना आज हेच जित्त जायचें वर्ण मेळटा म्हजें तोंड पळयल्यार कित्याक म्हळ्यार पळया हर एकल्याच्या जिवितांत कश्ट आसात एका बसार कोडयाळ वेतात तुमी बसार सगळीं तातूंत कुशलता आसात गी ना पिकनिकाक येतात तुमी कातोलीक सभेची श्री संघटनाची पिकनिकाक येतात बसार अंताक्षरी खेळटात डांगू डुंगू डांगू डुंगू कावलें करतात वर बिचान उमकळटात आनी बरें करतात सगळे खुशी आसात गे खुशी आसा सांगा ना कांय थोडीं सासूमाय लागीं झगड आयिल्लीं आसात कांय थोडीं गोवा लागीं करेक्ट म्हळें गोवा लागीं झगडलीं आसात पळय हांगचें एक्सपिरियन्स सांगचें तांणी कांय थोडीं भुरग्यां लागीं झगडलेले आसात कांय थोडीं शेजाऱ्यां लागीं वळचे भजी खातीर झगड न्हू वळचे भजी देंट कातर आयिल्लीं आसात पूण थंय येवन खंय जायनातले बरें करना आसात न्ही कश्ट आसात हांव रुदान करतना आनी एकलो कितें करता हांसोन आसा खेळोन आसा देखून देवाचें उतर म्हणटा तूं सुस्कार सुस्कार रडतलोय आनी संवसार कुशाल बरीत आसतलो कुशाल बरीत आसतलो समजलें संवसार कुशाल बरीत संवसाराक तुजें पडून वचोना तुजें रडणें तुजें विळाप तुजें दूख संवसाराक पडोवन वचोना संवसार कुशाल बरीत आसतलो तुज्या घरा मरण जालें म्हणून आनीकल्याच्या घरा काजार जायनासतना रावताय जाता थंय बँड वाद्य पुरो सोडून आसा तुज्या घरा मरण जालें म्हणून थंय काजार बंद जायना तुज्या घरचे नळे उबले म्हणून उरल्यांच्या घरा कितें न्ही गंमत करतात कितें म्हळ्यार संवसार तसो संवसार कुशाल बरीत जावन आसा संवसार तूं सुस्कान सुस्कार उरतलोय पूण संवसार कुशाल बरीत आसतलो देखून पळया आस्पत्रे वसा कितलेशे जाण कॅन्सराच्या आस्पत्रेंत मरण आनी जिविता मध्ये मणिपाल कॅन्सराचे आस्पत्रे आसा वळवळोन आसात की ना कितले जाण हेर आस्पत्रेंत पळा काळजाची पिडा किडनीची पिडा तरातराची पिडा आसून कोसटून आसात तांच्या बेड्डाच्या बोगले रावन रडतलीं कितलीं जाणां नात त्याच वेळार कितलीं काजारां जायनात कितले नासनात कितलो बायला डॅन्सल ना सांगा थोडे रडतात थोडे रुदान करतात थोडे गमत कर संवसार कुशाल बरीत आसा तुजें रडणें तुजें विळाप तें कांयच न्ही देखून हर एकल्याच्या जिवितांत कश्ट आसात पूण कश्ट फूड करनवेचें त्या कश्टान जय जोडचें आमचें काम जावंक जाय म्हाका कश्ट आयले दूख आयलें आनी बेजाऱ्यान तूं उरलो म्हणून आमी म्हणूंक जायना कित्याक म्हळ्यार देवाचें उतर म्हणटा तुजें दूख संतोशान बदलतलें तें परमनंट न्ही शाश्वत न्ही तुजें दूख संतोशान आज तुका काम ना म्हूण करगो नाशी एक दीस तुका काम मेळटलें आज तुका भुरग्यांचें देणें ना म्हूण करगो नासची पूण तुका एक दीस भुरग्यांचें देणें जातलें आज तुका विजा ना म्हूण सांगून तूं कश्ट नासची पूण एक दीस तुका विजा जातली
आज तुका बरे मार्क्स मेळना म्हजें जिवीत कांयच न्ही, म्हजो फुडार कांय जायना, म्हजो फुडार कांय जायना म्हूण तुमकां चिंचात, पूण तुमकां एक दीस तुमचो फुडार जातलो. सैरीक जायना जायना वांवकार उरतली उरतली म्हूण चिंतची गरज ना, खंत करची गरज ना. तुमी कळनासतना बघा तुमचें दूख संतोशान बदलतलें. बरी सैरीक तुका भोव जातली, लग्नाची जिवीत जिवंक शकतलो. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, कश्ट सगळ्यांच्या घरा आसात नागी नागी ಎಲ್ಲ ಮನೆಯ ದೋಸೆ ತೂತೆ खावाली तूते की दोसे तूत खायलीक दंबलो की पोळ्यांक दंबलो. खायला सगळ्यांची समा आसा, पोळ्यांक मात्र बुराक आसात. थोडे व्हडले थोडे ल्हान. थंय पीठ वतले बरी आसा पूण आसात. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, देखून म्हाका कश्ट नात ताका कश्ट नात, म्हाका कश्ट मेळ्ळो ताका मेळ्ळो म्हणून आमी कांय करूंक जायना. आसात पूण धैर्यान फूड करूंक जाय. हातूंत काळार आमकां दोसचे कश्ट केंचे सांगा म्हळ्यार. हरी एका कुटुंबांत दोसचे, हरी एका कुटुंबाक मारेकार म्हूण आसचे, कश्ट केंचे. पिडा, तुजी पिडा तुका कश्ट म्हूण दिसना. जर तर तुका ही पिडा आयली आनी ह्या पिड्याच्या संदर्भार तुजो मोग करतली मनशां आसात, तुजी सेवा करतली मनशां आसात, तुका धैर्य दितली मनशां आसात, तुज्या पासून मागतली मनशां आसात, तुका समजून घेतली मनशां आसात जाल्यार खंयचीय पिडा ती जावं दी, तुका पिडा बगना. बघताय बगना, बिलकूल बगना. कित्याक म्हळ्यार त्या पिडेंत तूं जायतो मोग आपणायताय, जायती बुजवण आपणायताय, जायतें बरेंपण आपणाय. तुका पिडा म्हूण बगना. कळ्ळें की आजकाल हर एका कुटुंबांत दोस्ती एकच एक पिडा. कसले एकसुरपण, ना समाधान, ओन्ली ना समाधान. मनशांक थोडे फावटी ना समाधान आसा. कित्याक म्हळ्यार मनीस तृप्ती पावना. कळ्ळें की तृप्ती कितली बरी भलायकी आसूं दी, हांव कितें अशीं मोठी जायना, कितें हांव कितें बारीक जायना, तृप्ती ना. कितलेंय देव दिवून दी, इतलें उणें कितें मेळना. कळ्ळें की 97 मार्क्स मेळ्ळ्यात. कळ्ळें, तीन कितें उणें मेळ्ळें, तीन कितें उणें मेळ्ळें. देखून हांव री एग्जाम बरयतां आनी री एग्जाम बरयली, कितें मेळ्ळें 92 मेळ्ळें. कितें फायदो. देखून पळया म्हणजे मोगाचें आमकां केदळ आमी तृप्ती जायना, आमकां तृप्ती आसना. खंयचेंय केल्लें काम तें समाधान हाडिना, तृप्ती जायना. खंयचेंय केल्लें जेवण आमकां तृप्ती दिना. खंयचेंय आमी उलयल्लें उतर आमकां तृप्ती दिना. तवळ तुजें सगळें जिवीत ना समाधानाचें जाता. देखून जिजू म्हणटा हांव दिता तें समाधान संवसार दिवंक शकना. देखून तुमी म्हजे लागीं येया, म्हजे लागीं येया. जर तर तुमच्या कश्टान तुमी जैतेवन जातात, तुमी सोम्याच्या मोगान रावतात, सोम्याच्या मोगान वाडतात, सोम्या लागचें मागतात, सोम्या लागचें घेतात, तुमी सोम्या सोवें जियेतल्यात, सोम्या सोवें जियेतल्यात. आनी आयचे सुवातेचें निमाणें उतर. आनी तो दीस येतस तुमी म्हजे लागीं कितेंच मागचें ना. तुमी म्हजे लागीं कितेंच मागचें ना. कसो दीस तो. आमी आतां संवसारान मागून आसाव न्ही, तें दी, येन दी, भलायकी दी, संतोश दी, समाधान दी, पावस दी, तें दी. एक दीस तो दीस येतलो आनी त्या दिसा आमी सोम्या लागीं कांयच मागचें ना. कसलो दीस तो. मरण गे, मरण जाल्या उपरांत मागता आमी. तो दीस येतलो. कसो सर्गीच्या पळया, सर्गीच्या राजांत बागेवनपणाचो मुकूट आमच्या माथ्यार दवरतना न्ही. मिस वर्ल्डाक किरीट दवरलेले बरी, मिस युनिवर्साक किरीट दवरले बरी. सर्गीच्या राजांत
बगेवनपणाचो मुकुट आमच्या माथ्यार दवरल्या उपरांत आमकां कसलेच मागची गरज ना. देखून जेजून म्हणलें आसा पळया बगेवंतांक देवाची गरज ना, बगेवंतांक म्हजी गरज ना. हांव आयलां पातक्यांक आपोवंक बगेवंतांक न्ही. बगेवंतांक देवाची गरज ना, मागची गरज ना. कित्याक ती संपूर्ण जाल्यान तांचें ती कितेंच उणेंपण म्हणलें ना. तांकां कांयच मागची गरज ना. पूण मागची गरज आसा आमकां अस्कत मनशांक, कोण फुडें पिडेंत आसात, कश्टांत आसात आनी कुरीस उखलून चलतात, कुरीस उखलून घेतात. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत, आमच्या घरांत, आमच्या कुटुंबांत आमचे कुरीस आमी उखलून घेवन येता. आमकां मागची गरज आसा आनी ती सकत सोमयेतान देंवन येता ती करपा वाळच्याक. देखून एक बदोळे दामपिया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, दिसपट्टे आमचे जिविताचे कश्ट कुरीस म्हणलें स्विकार करया आनी ते धैर्यान ओवंक सक्तेन ओवंक जायची कृपा दिसपट्ट्या मागण्या मुखांतर जोडून घेवया. जैते वंत जावन सगळींच्या राजाक वचून जैतसो मुकुट आमी आपणावया आनी ह्या फुडें सोमयेसवें संपूर्ण रितीचें जिवीत जिवंक शकतले. असलें जिवीत जिवंक सोमी आमकां दार दिवं दी म्हूण मागया. आमेन.